करतो हय सगळ्यांक येवकार आयज माशेलासांत आमच्या वांगडा श्री राजीव साळकर आमदार वास्कोचे आणि आमच्या पार्टीचे मुख्य प्रवक्ता श्री रमेश गांधी प्रदेश प्रवक्ता आणि हांव अमोल वार्लेकर प्रदेश प्रवक्ता। आयजची जी प्रेस मिटींग आमी केल्या ती म्हजो फ्लॅट ह्या गोंय सरकाराच्या वतीन जी नवी स्कीम आहे त्याच्या संदर्भात आसा। आम्ही सगळ्यांनी पळयलें यशस्वीरित्या कशें दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान गोंयकारांच्या भलायकी खातीर म्हजें घर योजना ही सगळ्यां खातीर रुजू केली। तितूंतल्यान असंख्य गोंयकारांक तातूंतल्यान ताचो बेनिफीट मेळ्ळो आनी कितले लोक आपल्या स्वप्न पूर्ती कडेन फुडें गेले। त्याच ध्येयाक धरून त्याच निश्ठाक त्याच तत्वांक धरून संपर्क ज्या गोंयच्या लोकांक संपूर्णतः जर विकास मेळपाक जाय जाल्यार एक सर्वदूर अशी योजना करपाक जाय, सर्वस्पर्शी अशी योजना करपाक जाय म्हणून म्हजो फ्लॅट योजना ही जी आसा ती त्याच मूल्यांतल्यान फुडें आयिल्ली आसा। आमकां खबर आसा की कितलीशीच पोरण्यो बिल्डींग आसात गोंयांत जे 60च्या दशकान आसात, 70च्या दशकान आसात, तेन्नाच्यान आसात, तेच्या मागीरच्यानूय आसात। खूब फावटी त्या बिल्डिंगांनी आमी पळयलें की बिल्डर आसात, लँड ओनर आसात, तेंच्यांनी फुल्ली टायटल कन्वे करूंक नाशिल्लो जे लोक रावतात तांकां। सो खूब फावटी त्या बिल्डिंगेंतले रावपी लोकांक फुडें त्या आपल्या नांवार ते आख्खो फ्लॅट आसाच काय ना हाजेर दुबाव आसतलो आनी खूब फावटी लिगल फॉर्मेलिटीजीन खूब प्रॉब्लेम जातालो। पूण ही समस्या लक्षांत घेत ह्या भाजप सरकारान दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान ही समस्या लक्षांत घेतली आणि म्हजो फ्लॅट ही स्कीम हाडली। आता हाज्या अंतर्गत त्या लोकांक मेळपी जो त्रास आशिल्लो तो दूर जातलो। कसो जातलो? सगळ्यांत पयलीं तर युनिलॅटरल समजा बिल्डर किंवा लँड ओनर जो आसा तो जर रेडी जाय तितली वर्सां रेडी जावना, ट्रान्सफर करूंक ना, कन्वे करूंक ना, ह्या कायद्यान ते तरतूद केल्ली आसा, ह्या ऑर्डिनन्सान ती तरतूद केल्ली आसा की युनिलॅटरली त्या ड्वेलिंग क्लस्टरांतलो एक जाण येवन किंवा एक कोण नेमून सुद्धा फुडें येवन त्या ऑर्डिनन्सा अंडर ती जागा कॉपरेटिव्ह सोसायटीन रेजिस्टर करून घेवून शकता, कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी म्हणून। म्हाका दिसता की हातून खूब एक सोशल इम्पॅक्ट ताचो खूब व्हडलो आसा। जे लोक खूब सारे टेक्निकल तांकां प्रॉब्लेम येताले की आतां मॉर्गेज आसत आनी कितें आसत, लँड डॉक्युमेंट्स आसत, ओनरशीप आसत, ते दाखोवपा खातीर खुबशे अशे बिल्डींग आशिल्ले आमी जाणात आमच्या पोरण्यो ज्यो बिल्डींग आसात त्यांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले ते एड्रेस ह्या हितून केल्ले आसा। पण तितलेच सोडले अशें न्ही, तर तातूंतल्यान सुद्दां समजा कितें डिस्प्यूट समजा येवपा आसा जाल्यार एक सहारा म्हणून ऑथॉरिटी तितूंतल्यान केल्ली आसा। सोसायटीज खातीर तेंचे रिड्रेसल करपा खातीर एडवायझरी आनी तेंची हार्मनी तितून जावपाक जाय तांची, म्हणून त्या खातीर एक रिड्रेसल ऑथॉरिटी केल्ली आसा। त्या ऑथॉरिटी अंडर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर आसतलो आनी अशे वेगवेगळे तितून तेका पैलू आसात। पण विचार करपाची गजाल ही आसा की फक्त स्कीम केली आनी सोडले इतल्यान दवरूंक ना, ताच्या अंतर्गत सुद्दां आनी कोणाक प्रॉब्लेम आसात, कित्याक जाताले जाल्यार त्याचो सुद्दां दूरदर्शी विचार करून ते फुडें एक ऑथॉरिटी सुद्दां केल्ली आसा। सो त्या लोकांक एक हँड होल्डिंग मेळटलें की बाबा हें केलें तुमी तुमच्या हातांत करून घ्या अशें न्ही, जाल्यार डेजिग्नेटेड ऑफिसर आसतले आनी ते सगळे हेल्पफूल पद्दतीन करपा खातीर तांकां फॅसिलिटेट करपा खातीर, आडोवपा खातीर न्ही, फॅसिलिटेट करपा खातीर सरकारान ही तरतूद केल्ली आसा। सगळ्यांना नमस्कार। आज आताच आमच्या मोगान सगळे सांगले म्हणजे माझी फ्लॅट योजना ही एक सर्वसामान्यांक दिलासो दिवपी अशी स्कीम म्हणजे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री आणि आज हाडिल्ली आसा आणि ताजेरूच आम्ही भासाभास करत असताना तुमच्या मुखार ती दवरता आसतना एक भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो आणि एक स्पोक्सपर्सन नाल्यार आमदार म्हणून म्हाका खूप अभिमानूय जाता आणि खूप बरेंय दिसता। आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की म्हणजे 60च्या 70च्या दशकान तेन्ना सगळे उतराचेर चलताले, म्हणजे उतराक मान घेवन वताले म्हणटाले तशें, नाजाल्यार एका धाकट्या एका स्टॅम्प पेपराचेर बरोवन दिले की तुका हांगा फ्लॅट दिला म्हणून सांगून
असे वचपी लोक आशिल्ले तेन्ना एग्रीमेंट करून वचपी लोक आशिल्ले आनी इतली वर्सां तेच रावताले नो प्रॉब्लेम तांकां खंयच्यान सुरवात जावपाक लागलो जेन्ना खंय तरी तांकां खंय तरी लोन जाय पडटा जाल्यार प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट सारखे ना तांकां रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय आमी खुबश्यो बिल्डिंगो वाचून पळयतात नाल्यार गोंय भरान पळयतात नाल्यार देशानूय पळयतात की खूब मोडकळीक पाविल्ल्यो आसा आनी तांची दुरुस्ती करप थंय नवीन रिडेव्हलपमेंट करप हे खूब गरजेचें आसता पूण इतल्या वर्सां पयलीं हे अशें जायनाशिल्लें म्हणजे खंयच्योच गोश्टी तांचे फुडें वचनाशिल्ल्यो थोड्यांच्यो कोऑपरेटीव्ह हावसिंग सोसायटीज नाशिल्ल्यो खंयचे मेंटेनन्स काडप सारकें नाशिल्लें झगड्यो जाताल्यो डिस्प्यूट जाताले आनी अशें करून एका नेगेटीव्ह वातावरणान ते बिल्डिंगेंतले लोक पसून सगळे रावताले सो ह्या स्किमीच्या अंडर म्हाका दिसता आमच्या मुखेलमंत्र्यान आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान म्हाका दिसता दाखोवन दिला की सर्वसामान्याचो विचार करणारो हो सरकार आसा सर्वसामान्य मनशांचे प्रॉब्लेम जाणून घेवपाचो हो प्रॉब्लेम आसा आनी जे आमी परत परत म्हणटा की अंत्योदय करून सो त्या अंत्योदय तत्वाचेर काम करून प्रत्येक मनशाक जाका दुखणें आसा नाजाल्यार प्रत्येक समाजातलो लास्ट घटक जाका दुखणें आसा ताका पसून कॉन्फिडन्सान घेवन ताचो प्रॉब्लेम दूर करपाचो हो एक आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी हातूंतल्यान खूब बऱ्यो गोश्टी जातल्यो म्हणजे म्हाका दिसता जशें आमी म्हजे फ्लॅट स्कीम पयली म्हजे घर स्कीम पयली ताच्या अंतर्गत ह्या सरकारान फक्त ती घोशणा करूना जाल्यार ती अंमलबजावणी पासून तितलेच नेटान धरून आज आमी पळयतात की प्रत्येक गांवांनी लोकांक सनदी मेळपाक लागल्या आपल्या घराचे मालकी हक्क तांकां मेळूंक लागल्या आनी तो हासरो आज म्हाका दिसता 50-60 वर्सांनी खंय तरी आज सर्वसामान्याच्या जनतेच्या तोंडार आमी पळयतात आनी त्या खातीर म्हजी फ्लॅट स्कीम ताकाच आदारीत धरून म्हाका दिसता ही केल्ली आसा ताचे भितर खुबशे प्रॉब्लेम जशे अमोगान सांगले आनी एकदा आमी एग्रीमेंट ऑफ सेल करून रावता आसतना तुमी कोणाची हावसिंग सोसायटी नासता सो खंय तरी कन्वेन्स सेल्डीक न जाल्ल्यान म्हाका दिसता ह्यो खुबश्यो गोश्टी घडून येता स्वता आमचे बिल्डिंगेक पासून कन्वेन्स डीड 2 वर्सां फाटीं जाला म्हणजे आमी बिल्डराच्या फाटीं लागून म्हणटा तशें एक बरें आमचे रिलेशन आशिल्लें म्हणून तो जावं येला पूण थोडे कडेन अशें आसा की बिल्डर आनी मालका मदीं डिस्प्यूट आसता ताच्या खातीर ते मालकी हक्क ट्रान्सफर करपाक सोदना सो हे सगळे पयस करता आसतना गव्हर्नमेंट मध्यस्थ जावन म्हणजे हांकां डीप कन्वेन्स दिवपाक म्हणजे तांकां कन्वेन्स दिवपा खातीर आमी फुडाकार घेतला आनी ताच्या खातीर खुबशे रुल्स आसा आनी त्या रुल्साक आदारीत धरूनच हे फुडें आमी व्हरपाक सोदतात आनी वी आर जस्ट गव्हर्नमेंट एक फेलिसिटेट करता बिल्डर ओनर आनी फ्लॅट ओनर्स हांच्या मदीं मध्यस्थ जावन आपूण ते काम तुमकां करून दिता आनी तुमच्या नांवार तुमचे मालकी हक्क करून दिता सो दिस इज वन एक भाग की गव्हर्नमेंट हे सगळे फेलिसिटेट करता हे सगळे कन्वेन्स जावपा खातीर म्हणजे ताका रुल्स आसा म्हणजे ताका एप्लिकेशन त्या ओनराक करचें पडटा बिल्डराक करचें पडटा तुमी कन्वेन्स करचें न्ही म्हणून मागीर 30 दीस जायना जाल्यार मागीर सरकार भितर पडून ते कन्वेन्स डीड करून दिता ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या हातून जातल्यो आनी ह्या हातून जाल्ल्या कारणान आज आमी जे थोड्यो गोश्टी पळयता आतां पासून वास्को तुमी पळोवपाक गेले एक हॅपी अपार्टमेंट्स म्हणून आमी डेमोलिश करतात म्हणजे फालच्यान डेमोलिशन स्टार्ट जाता पूण ते कशें जालां तांची हावसिंग सोसायटी ना सगळ्या मदीं कन्वेन्स तर जावपूच ना त्या ओनर्सा मदीं एकसार ना हे सगळ्यो प्रश्न म्हाका दिसता ह्या स्किमी अंडर म्हाका दिसता निवारण तांचे जातले आनी तांकां फुडें जेन्ना ते रिडेव्हलपमेंटाक करतले रिडेव्हलपमेंटाक पासून सरकारान तांकां योजना केल्या की ओल्ड सोसायटीज आसतात तांकां एक्स्ट्रा FAR दिवन तांकां म्हणजे पयलींच्यो बिल्डिंग ज्यो आशिल्ल्यो ताका तशें पार्किंगाची फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो ताका सेटबॅकाचे तितले घेवन बसनाशिल्ले पूण आयच्या तारखेन आमी पार्किंग फॅसिलिटीज पळयतात बाकीचे सगळे जे ट्रान्सफॉर्मर दवरपा जागो हे सगळे पळयता आसतना ते आतांच्या जो तांचो एरिया आसा तातूंत बसनाशिल्ले पूण सरकारान ताजेरूय निर्णय घेवन एक्स्ट्रा FAR दिवपाचें कामूय बी आमच्या सरकारान केल्लें आनी ह्या स्किमी अंडर म्हाका दिसता हे जे सोसायटीज आसता एकदा सोसायटी रजिस्टर्ड जाली दे कॅन इजिली अप्लाय फॉर रिडेव्हलपमेंट आनी तो तिचे FARचो बेनिफीट तांकां घेवपाक मेळटलो जाणे करून ह्या सगळ्या हातून म्हणजे बिल्डराकूय लॉस जावपाना आनी ओनर्सांक आपलो ओनरशीप रायट आसा तो मेळटलो आनी इतले वर्साचे जे तांचे एक दुखणें आसा टेन्शन आसा ते म्हाका दिसता खंय तरी ना जातले आनी त्या खातीर ह्या स्किमीचो लाभ म्हाका दिसता पयरूच ती नोटिफाय जाल्ली आसा ह्या स्कीम आतां रोखडीच ताची एप्लिकेशन येतली आनी त्या स्किमी फाटल्यान आमी लागतले आनी ते जे प्रॉब्लेम्स आसा लोकांचे ओनरशीप रायट्सांचे ते सोल्युशन करपा खातीर आमी खंय तरी आनी फुडाकार घेवन ते करतले हे करता आसतना म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की ही स्कीम जी आसा
हाका एक टाइम लिमिट असतली ते टाइम लिमिटा भितर सगळ्यांनी ताजे अप्लाय करचे अजून म्हाका दिसता डिसायड जावन आपूण डिसेंबर एकूण टेंटेटिव्हली आमी अशी म्हणल्यार कित्याक एकदा स्कीम केली की लोक मातशे हे करतात फाटी फुडें करतात बेगीन जावची आणि तांच्या नावार ती बेगीन ओनरशीप तांकां मेळची हाच्या खातीर जी स्कीम आसा ताचो फायदो सगळ्या गोंयकारांनी घेवचो म्हाका दिसता डेफिनेटली म्हणजे जी स्कीम पयर नोटिफाय जाली ताच्या मागीरूच कितलेशेच सोसायटीनी आमकां अप्रोच केलो की ताचे फॉर्म्स काय आसा कशें आसा सो सगळ्यांक म्हणजे म्हाका दिसता गोंयानूच म्हाका दिसता 1000 सोसायटीज आसतल्यो जे हे प्रॉब्लेम्स फेस करतात आणि जे काय ताका एड्रेसल सिस्टम नाशिल्ली सो ते 1000 सोसायटीकूय म्हाका दिसता आमी आव्हान करता की जाता तितले बेगीन ह्या स्किमी अंडर अप्लाय करून ह्या तुमी हाचो बेनिफिट घेवचो आणि आपलो मालकी हक्क आपल्या लँड ओनरा कडल्यान घेवन आपल्या स्वताच्या नावार करपाक मेळटा जाणे करून तुमकां फुडें रिडेव्हलपमेंट नाल्यार लोन घेवपाक सवलत मेळटली राजूबाब तुम्ही सांगला की एडवायझरी असतली किंवा असिस्ट करपाक लोक असतले अशी खंयची टीम बी तयार केल्ली आसा नाही आम्ही एक सहारा म्हणून एक नवो कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता म्हाका देशात हो कॉन्सेप्ट खंयच ना तो कॉन्सेप्ट आम्ही गोंयान इंट्रोड्यूस करपाक करता जातूंत भितर सोसायटीचे थोडे डिस्प्यूट्स असतात एकदा आपल्या पेट म्हणजे कुत्र्या वयल्यान नाल्यार पेट माजरा वयल्यान पसून झगड्यो जाल्ल्यो पार्किंगा वयल्यान झगड्यो जाल्ल्यो दिसता बाकीचे खुबशे गोष्टी वयल्यान बारीक बारीक हाजे वयल्यान वाद जाल्लो आमकां दिसता सो सोसायटी खातीर हे करपा खातीर एक सहारा म्हणून आमी आता ऑक्युपन्सी नसताना हांगा सेल्डेड बी कशी जातली खुबशे केसी आसा की ऑक्युपन्सीच आसना सो तशें नसताना सेल्डेड बी कशी जातली पहिली म्हणटा ती हाऊसिंग सोसायटीत ना आमकां तो काळ याद करचो पडटलो तेन्ना सगळे उतराचेर जाताले सो तेन्ना हाजे तितले म्हत्वूय नाशिल्ले तेन्ना तितले सिरियसनेसूय नाशिल्ले आणि कोण कसो आपल्याक भायर काडटलो नाजाल्यार कोण करतलो तितले चलताले पण आयच्या तारखेर तशें ना आज सगळे लिगली डॉक्युमेंट तुमचे असल्या शिवाय पूण ते पॉसिबल आसा हे तुमकां डेफिनेटली जशें जशें तुमकां ही स्कीम आमी फुडें व्हरतले टेक्निकल ज्यो गोष्टी आसा आमी सगळ्यो टेक्निकल गोष्टी तुमच्या मुखार दवरूंक टेक्नीक म्हणजे प्रॅक्टिकली शकना पूण ह्यो सगळ्यो गोष्टी हातूंत घेतिल्ल्यो आसा आनी प्रत्येक मायन्यूट डिटेल्स म्हणजे लोकांक त्रास जावचो न्ही बिल्डराक त्रास जावचो न्ही ओनराक त्रास जावचो न्ही ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी काळजी घेतल्या आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता ह्या स्किमी भितर त्रुटी तर आमी जाता तितल्यो काडिल्ल्यो आसात खंय सपोज आमकां हे करपाक जाय जाल्यार ताका एक सबस्टॅन्टिव्ह आमी प्रोविजन दवरिल्लें आसा थोडे कितें आसा बिल्डर बी आतां समजा कोण भायर पडलो ताचे लिगल हेर्स आसता तांचे कडेन मागीर लिगल हे खूब जाता सोसायटीचो असल्यो खूब गजाली आसता हे सगळे फेलिसिटेट गव्हर्नमेंट करतलो एकदा लिगल ओनर मेल्लो आसता आनी ताचो एड्रेस आमी मेळटा सो ते आमी थंय वचून ताच्या हाजेर पेस्ट करतले लास्ट नोन एड्रेसाचेर तांकां नोटीस ती पेस्ट करतली तुम्ही कोण पार्टी ना पार्टी म्हणजे गव्हर्नमेंट सरकार करतो पूण हे सगळे अशें तरेन पॉसिबल आसा लिगल हेर्स आसतात न्ही कोण तो भायर जरी तांकां पडलो सगळ्या म्हणजे तांचे कडल्यान आमकां सपोज एक हे आयलें इंटिमेशन आयलें की आमचो कोणी मेला नाजाल्यार आनी कितें आमचे लिगल हेल्थ आसा डेफिनेटली तांचे कडेन उलोवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो लिगल हेल्थाचे मेजर इश्यू म्हाका दिसना येतलो सर कित्याक खबर आसा हे पयलींच सगळें जाल्लें आसा म्हणजे तांचे एग्रीमेंट जाल्ले आसा थोड्यांचे एग्रीमेंट जावना थोड्या कडेन कसले पेपर कागदी पेपर आसा सो हे गव्हर्नमेंट म्हणजे कारण आता करंटली त्या जाग्याचो रेट खूप चड आसतलो जेन्ना तो हे केल्लो सो लिगल हेर्स ऑब्वियसली तुम्ही पहिले जाल्यार आतांच्या हातून त्या बसोवप म्हणजे बिल्डर्स फुडें कित्याक येना बिकॉज एक तर सोसायटी ना एक तर त्यांचे लँड रायट्स ना आणि एक तर तांणी पूर्ण एफआयआर यूज केल्लो आसा म्हणून ही स्कीम वाडोवपाक दिल्या सो एटलिस्ट बिल्डराक खंय तरी हे सगळे नवे मारून दिता आसतना कॉम्पेन्सेट जातलो आणि तो फ्लॅटाचे फ्लॅटवाल्याक मेळटलो ते रजिस्ट्रारा कडेन कितें पावर्स आसतले कारण आता ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी जेन्ना म्हणटा आमी तो सेंटराचो हे तो गोंयांत कितें सेपरेट करचे ना ते जेन्ना ती प्रॉपर्टी ट्रान्सफर जातली खुबशे कितें मुद्दे येतले कारण ते फक्त स्कीम हाडली म्हणून जावचे ना न्ही स्कीम हाडल्या म्हणजे कायद्यानूच तो ऑर्डिनन्स केला की ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी म्हणजे कितें आसा देर इज अ प्रोविजन आसा हितून फॉर युनिलॅटरल कन्वेयन्स खूब फावटी बिल्डर आनी लँड ओनर जे ऑक्युपायर आसात आता करंटली फ्लॅट ओनर आसा तांकां अडथळो हाडटात तोच अडथळो दूर करपा खातीर युनिलॅटरल ट्रान्सफर ह्या स्किमी अंडर आसा सो युनिलॅटरल स्किमी अंडर कितें जातलें डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो आसतलो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तांकां फॅसिलिटेट करतलो जावचें ना मे बी अशें ना अशे खूब गजाली आसात ह्या सरकारान आनी ह्या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वान करून दाखयल्या म्हणजे पयलीं दिसतालो की ना दिसना बाबा पण जेन्ना तर आमच्या कडेन असो विश्वास आसा
आणि अशे यंत्रणा आसा, फक्त यंत्रणा उलोवपाची न्ही, कागदां हाडले की जण इन द ऑर्डिनन्स. कितले म्हयने वचपाक शकता, कारण हे फक्त इलेक्शना पुरतेच काय मागीर उरतले, कारण ताच्या पयलीं तरी जातलो कंप्लीट. आता एक तरी कितें जातलें काय म्हणून, कारण हे आतां सांगले एनाउन्स केले बरें आसा, खूब लिगल हे आसा, हांवें सांगितलें जसं सेंटराचो आसा. सो ताजें उत्तर दिता पयलीं. म्हाका दिसता खंयचीच गोश्ट इलेक्शनाक 8 ते 9 म्हयने वचून आसा आनी सगळ्योच गोश्टी इलेक्शनाक धरून जायना. हो प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हो म्हणजे दशकां प्रॉब्लेम आसा हो. सो हाजें सोल्युशन येवप गरजेचें आशिल्लें. हातूंत भितर ज्यो त्रुटी पसून आसा न्ही ताजी पसून काळजी घेताली. एकदां ओनराचे आनी बिल्डराचे डिस्प्यूट आसता, कोर्टान आसता. आतां फाल्यां ताजेर कितें? सो आमी सरकार कितें म्हणटा, तुमचे डिस्प्युटाचो रिजल्ट केन्ना जातलो तेन्ना जातलो. आज आमी मदीं रावन तुमकां तुमचे मालकी हक्क दिता. तुमचो रिजल्ट कितें येतलो पळय ताजेर आमी ताजी ती अंमलबजावणी करतले. पूण आज तुमचो डिस्प्यूट आसा आनी 20 वर्सां तो चलत रावलो, हाज्या खातीर ओनर्सांक त्रास जावप हें सारकें न्ही. हाज्या खातीर तें केल्लें आसा. ही जे हे हातूंत ऑर्डिनन्सान भितर घाल्लें आसा. ओके दाजीबाब, म्हाका सांग पळय, म्हाज्या घर स्किमीक तुमी सनद दिता, सो हितून म्हाज्या फ्लॅटान कितें दिता तुमी? हाऊसिंग सोसायटी जी असता पयली हाऊसिंग सोसायटी सपोज सोयी ना जाल्यार त्या हाऊसिंग सोसायटीक पयली आमी रिकॉग्नायज करतात ना थंय. जर आसा जाल्यार आमी तो हो प्रोसेस करून तांकां मालकी हक्क म्हणजे कितें, कन्वेन्स डीड, सेल डीड म्हणजे बिल्डराच्यान ताजे मदीं लँड कन्वे करपाक जाय, लँड फ्लॅट ओनराच्या नांवान करपाक जाय. सो तें करपाचें काम सरकार करता. दाजीबाब पयर एक दाबोले इश्यू जाल्लो, कंटॅमिनेटेड वॉटर हे जाल्ले आनी एक दाबोले प्रभू वायलेटा म्हणून तांचो इश्यू जालो. कितलेशे लोक सैक पडले तांचे कडेन एक मिनीट आनी राव तांचे कडेन सोसायटी फॉर्म जावप, बिल्डर अशें तांचो आरोप आशिल्लो, त्या लोकांचो दादागिरी करता सोसायटी फॉर्म करपाक. तें तुमचे सॉल्व जातलो न्ही. ते जो बिल्डर नाल्यार कोणी दादागिरी ना तो बिल जो हेवी वेट विथ एसोसिएट विथ तुमचे मिनिस्टरा कडेन आशिल्ले भितर हांव वचना, कोणाचो एसोसिएट कोण हांगा एसोसिएट बी तसले कांयच नासता. तेच खातीर सपोज ग्रीवन्स आसा आनी आमकां रजिस्ट्राराक एप्लिकेशन करचें, आपले प्रॉब्लेम सांगते, तांचे प्रॉब्लेम सुटावे करपाचें काम आमचो सरकार करतलो. ओके, तुमचे कडेन डेटा आसा कितलेशे गोंयकार आसा हे म्हाजे फ्लॅट म्हणटा तेतून? आमी जेन्ना 60 आनी 70च्या दशकांतली गोश्टी उलयतात तेन्ना तरी सगळेच आमचे लोक आशिल्ले तांचेच उलयतात. आता जी स्कीम काडले पळय, आता ह्या गोंयकारां कडेन जे फ्लॅट घेवपाक जाता काय म्हणून जे आता मायग्रंट लोक चडशे हांगसर येयला, हे फ्लॅट म्हाजे फ्लॅट तेंचे खातीर आमी उलयना. ना घेतिल्ली आसा. आता जे फ्लॅट घेतात दाजीबाब, एक आमी आता जे फ्लॅट जे लोक घेतात ते गोंयांत जे मायग्रंट लोक आसा आनी करोडांनी पयशे दिवन फ्लॅट घेतात, त्या लोकां खातीर वोट बँक म्हणून ही म्हाजी स्कीम काडल्या काय म्हणून? ना, म्हाका दिसता तुमी एक तर हांवें उलयल्ले पळोवना, नाजाल्यार हांव परत रिपीट करता. ही स्कीम आसा ती आमचे 60 70 दशकांतले तेन्नाचे, म्हणजे जो 16 पर्यंत जाणी फ्लॅट घेतिल्ले आसा आमचे गोंयकार भावांनी भयणींनी, आनी जांचे लिगली तांकां मालकी हक्क ना, तांकां मालकी हक्क दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. कित्याक ह्या मालकी हक्क दिल्ल्या कारणान तांकां ताजेर मॉर्गेज दवरून लोनूय दिवपाक मेळटलो, तांचे फाल्यां रिडेव्हलपमेंट करपाक गेले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा हावसिंग सोसायटीची अशें कोण आयिल्ले तुमच्या फुड्यांक, कोण आयिल्ले तुमच्या फुड्यांक म्हाजी फ्लॅटा खातीर कोण आयिल्ले काय म्हणटा? ना, हे पयरूच आतां नोटिफिकेशन जालां ताचें. सो आतां सगळे बरं दाजीबाब, तुमकां दिसना हितून तुमी लोकांचे म्हणटा पूण हितून चड फायदो बिल्डरांचो असो दिसना, जाल्यार रिडेव्हलपमेंट म्हणटात. आयज जर समजा खंयची एक 2 फ्लोराची बिल्डींग आसा ती ह्या हितून नोटिफाय जावन रिडेव्हलपमेंटाक वतली, तितून आनी फ्लॅट्स येतले तांगेले. FAR आयज वाडलेलो आसतलो त्या एरियेचो, सो बिल्डरांचो फायदो असो दिसना तुमकां चड? म्हाका दिसना. कित्याक आज बिल्डराक कितें आसा, बिल्डराक ते लँड ओनर जे आसा तांकां पयलीं सेटल करपाचें आसता. आनी जो पर्यंत हांव जाणा आमच्या वास्को भितर 3 कडेन हो सोसायटी अजून पर्यंत एक बिल्डर तांचे कडेन येना तांकां डेव्हलप करपा खातीर. आमी एक्स्ट्रा FAR दिता पसून म्हणून सांगून तांचे कट टू कट बसता. सो खंय तरी खंयचोय बिल्डर जेन्ना फुडें येता डेफिनेटली तोय आपलो कितें तरी फायदो पळयतलो. तो काय समाज सेवा करपाक येवना. सो तो करता आसतना दोगूय जाणांक कशें बॅलन्स करून व्हरता तें ताजें. आमी एक्स्ट्रा FAR आमी लोकांच्या हितान आमी एक्स्ट्रा FAR दिला.
आम्ही बिल्डराच्या हितान एक्स्ट्रा पूण ह्या म्हज्या फ्लॅटाचो फायदो बिल्डरांकूच जातलो न्ही जेन्ना रिडेव्हलपमेंट तुम्ही म्हणटा ते. रिडेव्हलपमेंटात मला खंयच्याच बिल्डराक कितें फायदो जाल्लो अजून पर्यंत पण रिडेव्हलप कोण करतलो रिडेव्हलप कोण बिल्डर तस न्ही करतो मी तेकाच फायदो सो तो आयज दोन फ्लोराची बिल्डिंग आसल्या जाल्यार करंट अफेअर फेअर तेका बेनिफीट मेळटले न्हू आमची वास्को भितर बिल्डिंग जी आसा IPF ती 400 स्क्वेअर मिटराचेर आसा आणि तातूंत भितर 15 काय 16 जाण आसा प्रत्येक फ्लॅट ओनर आसा आता ती जेन्ना एक्स्ट्रा IPF बसून गेली ताका 600 पर्यंत बांदपाक मेळ्ळी 400 1200 स्क्वेअर मिटर बांदपाक वतली ताकाय सेटल करून कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन काढून बाकीच्यो गोष्टी करपाक म्हाका दिसता कोणाक दिस इज अ व्हेरी प्रॉफिटेबल हे फक्त कोणीय करूंक शकता एक बरेपणान आपलें नांव जावचें म्हणून आणि खंय तरी तांकांय आदार जावचो म्हणून फ्लॅट ओनर्स पॉसिबल डिस्प्युटेड मॅटर हा पळय तितून तेच चाललें न्ही डिस्प्युटेड जो मॅटर्स आसा ताका आमी थंयच दवरून म्हणजे तांच्या कोर्टाच्या मॅटरान आमी न वता आमी तांकां सद्या पयलीं तांचे कन्व्हिन्स आमी करून दितले तांचे हाजे कितें निर्णय कितें जाता ताचे प्रमाणे मागीर अंमलबजावणी सरकार कितले फावटी कोर्टान मॅटर आसा म्हणून खुबशे कडेन हे करिना आणि हांगा ह्या मॅटरान कोर्टान आसतना तरी कशें ना इंटरफियर म्हणून तरी स्कीम काडल्या न्ही सगळ्या म्हणून तरी स्कीम खंयच्या कोर्टाच्या मॅटरीन इंटरफियर करपी हो कायदो न्हीच जाल्यार हो कोर्टाचे मॅटर चलतली त्याची अंमलबजावणी जातली ती ऑब्वियसली ज्या प्रमाणे जावपाक जाय न्याय प्रकरणात जावपाक ती जातलीच हांगा फक्त कितें म्हटलां लँड ओनर बिल्डरा मदीं टायटल ओनरशीप त्यांच्या भावा भयणी मदीं जो आसा तो आसतलो तो आपल्या जाग्यार चलतलो पूण हांव फ्लॅट ओनर माझ्याकडे ताज्या खातीर माझ्याकडे अजून सामान्य गोंयकार माझ्याकडे त्यांच्या झगडे खातीर माझ्याकडे अजून माझ्या ओन फ्लॅटाचे ओनरशीप ना अशें कित्याक आसपाक जाय अशें आसपाची गरज ना इतल्या ज्या सरकारान एन्श्योर केला की तांच्या झगडी खातीर सामान्य गोंयकाराक त्याच्या फ्लॅटाचो हक्क मेळटलो इतल्या केला तर अंमलबजावणी जातली वयताना स्कीम सोंपतली कुठे लिटिगेशन मॅटर आसा पळय आतां कोर्टान जर चल्ला तो जर कोणाचो फ्लॅट आहा तो विकतलो न्हू वयतलो मरे मागीर मॅटर चालू उरतले तो कोण तिसरो मनीस आहा तो त्रासान पडचो ना 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 कशें आसा बेटे सांगता की हे आमी जेन्ना म्हाजो हो फ्लॅट आसा आणि हो फ्लॅट हांव रावता पूण हो फ्लॅट म्हाज्या नांवार ना कित्याक सेल्फ सर्टिफिकेट ना किंवा अशा प्रकारचे कितें ना कित्याक ह्या जमिनी बद्दलूच एक डिस्प्यूट चाललो आसा तो डिस्प्यूट जेन्ना सेटल जातलो तेजेच जमनीचो प्लस बिल्डिंगेचो आसले डिस्प्यूट आसूं न्ही म्हणजे स्ट्रक्चराचो डिस्प्यूट आसा कोणाकडे आसा कितें ना पूण तितून म्हाका तो जो आत्तां अर्जंट रिलीफ जावपाक मेळपाक जाय तो म्हाका ह्या कायद्या अंतर्गत मेळटलोच हांव जो आसा आता तो रिलीफ मेळटकच हांवें समजा विकपाचो निर्णय केलो तो म्हाजो व्यक्तिगत निर्णय तो हांव समजा गोंयकार आसा आनी म्हाजो हो फ्लॅट आसा म्हाका विकून म्हाका हांव नोकरेक दुसरे कडेन वता किंवा दुसऱ्या शहरान वता पणजे येता मडगांव वता आनी थंय वता वचपाक रावपाक वता जाल्यार म्हाका हो बेनिफीट मेळटलोच हांव तो विकून वचूं शकता हांव स्वता गोंयकाराकूच बेनिफीट दितलो एक क्वेश्चन आलो तो म्हणजे आता माझे घर स्कीम आसा पळय तेका कोर्टान चॅलेंज केल्ली आसा सो ती चॅलेंज अजून केस चालू असताना सरकार अशें दिसना की माझे फ्लॅट स्कीम हाडप आनी ती सुद्दां मागीर परत कोर्टान चॅलेंज जातली मागीर परत तेज्या खातीर दिली जातले सो बेटर ती केस जी आसा पळय ती सोंपोवंक जाय मागीर म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या कोर्टानूच जातकूच मागीर आमी येवचे पडलें कित्याक तांची योजना करता पळय तेन्ना आपले सगळे लिगल इम्पेरिमेंट घेवनूच करता सरकार सगळे कोर्ट फाल्यां कितें करतलो हाचेर सरकार चलना सरकार आपलो निर्णय घेता आसतना सगळे लिगल डिपार्टमेंटाक कन्सल्ट करून सगळे लॉ कशे आसा कितें आसा तातूंत त्रुटी कितें आसा तातूंत सुदारणा कितें करपा जाय खंयचो लॉ एमेंड करपा जाय हे सगळे करून स्कीम हाडटा आनी ती स्किमींग हांव तुका मुद्दम सांगता तुमी म्हणलें म्हणून हांव सांगता हांव म्हणचो नाशिल्लो तुमी म्हणटात की आज कोणे खंयच्याय पार्टीनी आज चॅलेंज केल्या ज्या पार्टीनी चॅलेंज केल्या तांचेच मनीस आज पयले येवन थंय आपले एप्लिकेशनां घेवन म्हजे कडेन प्रूफ आसा पयर आमी जनकल्याण शिबीर केल्लें ही सगळी पळय हे करप आसता ते खंय तरी लोकांक जे भडकावन घालप ह्या खातीर आसता खंय तरी आपूण घेता आसतना आमी फाल्यां सपोज फाटें घालत हे तुमी घेतल्या ही स्कीम तांच्याय खातीर केल्या आमी खंयच्या बीजेपीचो समर्थक आसा ताका करूं ना ही सर्वसामान्यांक केला पूण जे लोक आज ऑब्जेक्शन हाडटा जे लोक आज कोर्टान वचपाक सोदता तेच खंय तरी बेनिफीट घेता आसतना हे दुर्दैव आसा हे हाचे खातीर वायट दिसता ताजी म्हाका एक सांग कोमुनदाद ही गोंयची कोमुनदाद एक राखून दवरपा खातीर गोंयकारां जे मायग्रंट लोकांक येवन हडप करून जे इलिगल कोमुनदादीचे एनक्रोचमेंट करून थंय बांदले आसा ते कशे म्हाजे घराचे अंडर लिगल जातात आमी पयलेय सांगिल्लें आसा आमी गोंयकार कितें गोंय डिफायन केल्लो आसा कोणेय
कितें करून एप्लाय करपाक जाता तेंय केल्लें आसा. हे सगळें आमी व्यवस्थीत सगळें म्हज्या घराच्या बाबतींत सांगिल्लें आसा. म्हणजे तुम्ही इलिगलिटीज सपोर्ट करता कशें ना, इलिगलाक आमी खंयचेच सपोर्ट करना. जे आमचे गोंयकारांक इतले वर्सां त्रास जाताले ते पयस करपाचो हो एक प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.